हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें हें जाणा जावन घेवया आमचे एंकर्स आनी सब एडिटर्स हांचे कडल्यान। आयच्या दिसा मेन चर्चेची बातमी आशिल्ली ती टॅक्सीकार आंदोलन। टॅक्सीकार जे आसा ते आंदोलनाक बशिल्ले आसा कालच्यान। आयज तांचो दुसरो दीस आशिल्लो। तर आयच्या दिसा कितें तांच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो, मुख्यमंत्री आयलो काय ना हें सगळें जाणा जावन घेवया उत्तेजक आवाज हाचे कडल्यान। आयची महत्वाची बातमी म्हळ्यार काल जे पेडणेकारांनी आपल्या आंदोलनाक सुरवात केलेली ती आयज मेरेन तांच्यांनी आपलें आंदोलन सुरूच दवरलेलें। आनी जो मेरेन मुख्यमंत्री स्वता येवन तांच्या कडेन चर्चा करिना तो मेरेन आमी हें आंदोलन चालू दवरतले अशे तरेचो निर्णय आसा तो तांच्यांनी घेतलेलो। आनी आतां दनपारां ते टॅक्सीकारांचे शिष्टमंडळ 25 जाणांचे घेवन ते पणजे मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर आयले मुख्यमंत्र्याक मेळपाक। पण भितर 10 जाणांक भितर घेतिल्ल्यान जे टॅक्सीकार आसले ते परत पेडण्या गेले प्रोटेस्ट करपाक। आनी मुख्यमंत्र्यान हे विशय अशें सांगलां की आपूण जे फक्त टॅक्सीकारां पेडणेकार तांकांच फक्त मेळपाक रेडी आसा, बाकीचे हेर कोण जे आसा तांकां आपूण मेळपाक रेडी ना अशें सांगलेलें आसा मुख्यमंत्र्यान। तर ही तुमी पुराय बातमी आयज जे कितें टॅक्सीकारांच्या आंदोलनाक जे कितें जालें ते पुराय बातमी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळयात। आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार जी पणजे जी अष्टमीची फेरी भरता त्याच्या खातीर आयच्यान अर्ज दिवपाक सुरू केल्लेले आसा। आयज एकूच दीस अर्ज भरपाक मेळटले आनी अर्ज भरपा खातीर 500 रुपया अर्जा खातीर काडल्यात आनी वट्ट 26,400 रुपया तांकां ते 2 मिटर जाग्या खातीर काडलेले आसा CCPन। तर ही एक म्हत्वाची बातमी आसा। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार काल मध्यानराती ब्रेस्तारा कलंगूटच्या एका फ्लॅटार डिओडिता फर्नांडीस हे जाणटे बायलेची 64 वर्सांची पिरायेची आशिल्ली ती तेजी कूड सापडिल्ली आसा। आनी पुलिसेन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केला आनी कूड आहा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्ली आसा। पुलिसांनी ह्या घडणुके फाटल्यान खुनाचो दुबाव उक्तायल्लो आसा। ह्या बातमेची अपडेट तुमकां फुडें मेळटलीच। तर ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। उत्तेजन 2 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। आनी एक अपडेट म्हणल्यार वास्कोच्या 18 वर्साच्या तरणाट्याक काल कुशावती न्हंयेत बुडून मरण आयलें। हे विशीं ताका उदकान पडटकून इलेक्ट्रीक शॉक्स लागिल्ल्याचे कळटा। म्हणटकीर हेय बीन सविस्तर बातमी तुमी 7च्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवची। आतां ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आयची जी बातमी आसा सेंट फ्रांसीस झेवियरांचे अवशेश दर्शनाचो सुवाळो तो 21 नोव्हेंबराक सुरू जातलो आनी 4 जानेवारी 2025 हो सोंपतलो। ह्या सगळे कामाक 400 कोटी रुपया जातले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें आसा। आनी तशेंच ह्या सुवाळ्या खातीर खास पोप साहेबाक आमंत्रण दिलां अशी ताणें म्हायती दिली आसा। ही जी बातमी आतां तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान ओल्ड गोवा फेस्ता विशीं एक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा। फुडें ह्या दिप्ती कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। संजना, सरकारान सुमार 156 वखदांचेर बंदी जाहीर केल्ली आसा। हातूंत भलायकेक ज्यो दोखो आशिल्ल्यो एंटीबायोटिक्स तशेंच मल्टीविटामिन्स आनी पेन किलरांचो आस्पाव आसा। भलायकी मंत्रालयान ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्ली आसा। तशीच आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार भारतीय पर्यटकांक घेवन वचपी नेपाळांत नेपाळांतल्या एका न्हंयेत बस कोसळिल्ली आसा। आतां मेरेन 14 जाणांक मरण आयिल्लें आसा आनी 40 प्रवाशी ह्या हातूंत आशिल्ले आनी सद्या सोद कार्य जो आसा तो सुरू आसा। अश्योच आनीकूय म्हत्वाच्यो घडामोडी तुमकां टॉप 25 बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो।
फुडें या गौरीशा कडेन. गौरीशान खंयची बातमी केला ती पळोवया. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदा खातीर 2 सप्टेंबर ह्या दिसा वेंचणूक जावपाची आसा आनी उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख जी आसा ती 30 ऑगस्ट आनी ताचो टायमींग जो आसा तो 10 ते दनपारां 12:15 पयलीं भरपाचो आसा. जर वेळेत जर हे अर्ज भरूंक ना, नॉमिनेशन पेपर जर फायल करूंक ना जाल्यार तांचे जे अर्ज आसा ते रद्द करतले, ते रिजेक्ट करतले अशें उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत मंडळाचे कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे आसा त्यांच्यानी आपल्या नोटिसेत नमूद केल्लें आसा. आनी दुसरी एक बातमी आसा ती म्हटल्यार जी बिचोले एक बायल आशिल्ली दुबावीत प्रिया नांवाची, ताणें कितल्याशाच जाणांक कोट्यांनी रुपयाची टोपी घातलेली आनी ती फरार आसा. दिवचलच्या बायलांक सोडून तेंच्यांनी हेर बायलांक लेगीत टोपी घातलेली आसा अशी बातमी मुखार आयला. आनी त्या सोबत एक अपडेट आयल्या ती म्हटल्यार तिचो साथीदार मास्टर मायंड कॉन्स्टेबल रोहन वेन्झी म्हणून, सो ताका पुलिसांनी अटक केलेली आसा. हाच्या पयलीं अशी बातमी आशिल्ली की फक्त नोकरेचो हावेस दाखोवन ती जी प्रिया नांवाची बायल आशिल्ली ती लोकांक खंय टोपी घालताली. पूण आतां अशी अपडेट येता की कितल्याशाच भोळ्या बाबड्या बायलांक तेणें काकुटीची विनवणी करून सुद्दां तांकां टोपी घातलेली आसा अशी बातमी आसा. आनी आयज कुटमन जेटी आसा थंय नुस्तेमारी संचालनालयाच्या वतीन नुस्तेमारी कामगार जे आसा तांचे आनी भारतीय नौदळ आनी कोस्टल गार्ड जे आसा त्यांच्या बरोबर एक सामाजीक संदेश दिवपा खातीर तांकां आनी तेंची देवाण घेवाण करपा खातीर एक कार्यावळ नुस्तेमारी संचालनालयान घडोवन हाडिल्ली आसा. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो आतां पर्यंतच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो तुमकां सदांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 आसता, तेय तुमी मुजरत पळोवचे. इतले म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट लायव्ह हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकार आनी नितीन गंगावणी सयत हांव संजना अंजुनकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.